तोच राय तुमच्या सगळ्यांक आमच्या केपें पुलिसाच्या वतीन सगळ्यांक मोगा मायेचो नमस्कार। आयज आमी तुमच्या मुखार येयलाय सांगपाक की कोरोना व्हायरस हो हे दुयेंस हे भयानक दुयेंस जाल्लें आसा आनी ह्या दुयेंसान आमच्या भारत देशाकूच न्हू तर आख्ख्या संवसाराक ह्या दुयेंसान लोकांक जाम करून उडयल्ले आसाय। त्या खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांनी मागता की आमी सगळ्या ह्या दुयेंसाक फायट दिता जाल्यार आमी पयली सुवातेर आमी आमच्या घराच्या भायर सरूंक जायना। भायर सरलो जाल्यार हो दुयेंस तूं तुमच्या आपल्या घरांत घेवन येतलो, कारण आमी तुमी आख्ख्या संवसाराक कमीत कमी म्हणल्यार 50,000च्या उंच लोक ह्या दुयेंसाचे शिकार जाल्ले आसाय। तशेंच लाखांनी लोकांक ह्या दुयेंसाची लागवण जाल्ली आसा। त्या खातीर हांव तुमचे कडेन मागता की नाका आसतना तुमी घरांतल्यान भायर सरप ना। जेन्ना तुमकां घरांतल्यान भायर सरपाची खरीच गरज आहा तर जेवणाची वस्तू फार्मासींतल्यान वखदां हाडपाक, मागीर तुमकां तरकारी हाडपाक आनी गॅस सिलिंडर रांदपाचो गॅस सिलिंडर हाडपाक तेन्नाच खरें जर गरज आसा जाल्यार घरांतल्यान भायर सरचें, ना जाल्यार घरांतल्यान भायर सरचें न्हू। आनी जेन्ना तूं हें सामान हाडूंक वयतलो तेन्ना तुमी सेफ डिस्टन्स दवरचें, म्हणल्यार 1 ते 1.5 मिटर एक मनशा फाटल्यान डिस्टन्स दवरचें। कित्याक तें जर आमी डिस्टन्स दवरलें जाल्यार ही चेन त्या दुयेंसाची ही चेन फुडें आसा ती मोडटली। त्या खातीर तुमच्या सगळ्यांनी हांव मागता की तुमी नाका आसतना काम नासतना घरांतल्यान भायर सरनाकाय। दुसरें जे आमचे भाव जे तांकां भायर सावन येयल्ले आसाय आनी तांकां डॉक्टरांनी मेडिकल जे टिमीन तांकां हाऊस क्वॉरंटायन केल्ले आसा की सांगलां तांकां 14 दीस घरांतल्यान भायर सरनाका म्हूण। तेमी प्लीज तेंचे कडेन मागता तेमी घरांतल्यान भायर सरचें न्हू। तें तूं घरांतल्यान जर भायर सरलो आनी जर तूं कितें खरें जर तेजे मुखाले सिम्टम्स बी जर दीस पडले जाल्यार ते तुज्या फॅमिलीक तें दुयेंस फॅमिली येवंक शकता, जावं मागीर तुज्या शेजरां येवंक शकता, आख्ख्या वाड्यार येवंक शकता, गांवां येवंक शकता। त्या खातीर तुमचे हांव मागता की जे लोकांक आमच्या भावांक जे हाऊस क्वॉरंटायन केला तेमी घरांतल्यान भायर सरचें न्हू। आनी हे आमी सगळ्यांनी एक जावन ह्या दुयेंसारेन आमी फायट दिवन आमी ह्या दुयेंस धांवडावन घालचें अशें म्हणून हांव सगळ्यांनी अनेकदां सगळ्यांक हांव हात जोडून विनंती करता की आमी घरांतल्यान भायर सरनासतना ह्या दुयेंस नांव करून उडोवचें। देव बरो करूं।